शिडियोत्सव आणि गणेशोत्सव हाका म्हणटात ताका एक वैशिष्ट्य म्हणजे एक सुंदर अशें देवूळ सगळे म्हाका दिसता की हे अनेक शेकडो वर्सां उरपा सारखे देवूळ पूर्णपणे एक्सपोज स्टोन आणि ताजे वेल्यान कॉपर म्हणजे गोंयान भितर एक म्हाका दिसता की एकुलते एक अशा प्रकारचे देवूळ आसा म्हणजे हायब्रीड कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड आर्किटेक्चर हो एक प्रसिद्ध उत्सव जो वार्षिक जाता जातून भितर जे भुरगे आमचे देवाक घालता म्हणजे ते गणेशोत्सव म्हणजे त्यांच्या पोटान सुई तोपून धागो करतात आणि 5 दिसांचो हो उत्सव असता आणि त्याच्या नंतर खऱ्या अर्थान तो ह्या देवस्थानाच्या किंवा आपल्या ह्या कम्युनिटीन भितर पडटा हे सभोवतालचे पंचक्रोशींतले गांव हाचे सगळे हे महाजन आसा आणि ह्या सगळ्या समाजाक बरोबर घेऊन हे गणेशोत्सव जाता हो एक वृक्ष तोडून ताचे नंतर त्या हाका बांधतात आणि हे सभोवताली फेरे काडटात हे जे लाकडाची एक पाटी असता आणि ते दर वर्साक नवे हाडचे पडटा हे हाडपाक वता आसतना कावरे मायणा त्या गांवांतल्यान हे दर वर्साक हाडटात आणि ही जी लाट आसा आमी लाट म्हणटात ताका आणि ताजेर वयर हो गडो बांदलो वता सादारण ती हायट एक 15 किंवा 12 मीटर वयर वचून त्याच्या नंतर तो सभोवताली फिरता हाच्या नंतर हे जे लाट हाडटा ते दुसऱ्या वर्साक म्हाका दिसता की सकयल्या मुनेश्वर म्हणून देवूळ आसा त्या देवळा कडेन ही ओनूची लाट थंय वता म्हणजे असो एक पारंपारीक उत्सव हो गोंयचो एक अत्यंत महत्वाचो असो सण आणि म्हाका दिसता की गोंयचे आणि गोंय भायले जे स्थायीक ह्या देवाचे आसात किंवा मुद्दाम जावन पळोवपाक येतात. पाच दीस हिंगा जात्रा जाता. ओके. शांतादुर्गा बाळ्ळेकर संस्थानाची 5 दीस जात्रा जाता. ही जात्रा 20 तारखेर चालू जाल्ली 20 ते 24 तारीख पर्यंत ही जात्रा आसा. पयल्या दिसाक रथ जाता विजय रथ जाता दुसऱ्या दिसाक सिंह रथ जाता तिसऱ्या दिसाक महारथ जाता आनी चवथ्या दिसाक आयज सकाळ फुडें गणेशोत्सव जाता. गडे आनी लाटा वयले गड म्हणटात ताका. आणि आज पहिली वयर श्री शांतादुर्गा बाळ्ळेकरीन जे मुखार जो लाट आसा तेजेर गडो चडयलो वयता आनी तेजे नंतर श्री कोनेश्वर देवूळ आसा थिंगाय बी गड्याचो उत्सव जाता. ते नंतर मागीर रातीन जी पालखी आसा सगळे गरवळेचेर भोंवपाक वयता आनी फाल्यां सकाळ फुडें गुलार जाता. गुलार आसता गुलार आसून मागीर फाल्यां सांजचे रातीन भितर गाराणें आसता देवळा भितर गाराणें आसता आनी गळखाम आसता आनी मागीर जात्रेची सांगत जाता. तुम्ही जे आता घातल्या पळय ताका कितें म्हणटात? फेटो फेटो आनी वयर तुरो आनी आबोली. ओके. सो आबोलेक कितें वैशिश्ट आसा मीन्स कित्याक आबोली घालप ती? पयलींच्यान ते अशेंच आसता पयले ट्रेडिशनल ते जशें आसा पळय हो आमी वेश केला पयलींच्यान तसोच आसा. पूण हांवें आतां एक धाकटे भुरग्यांक पळयला पळय यंग भुरगे ते कितें अशें मीन्स यंग भुरगे तेय गडेच ते शेलगडे बारीक गडे असतात शेलगडे असतात. ओके. तांकां पटा तुटतात सुई तुटतात आणि आमकां दोगांक व्हडले गड्यांक फाटी तुटतात. हांव फर्स्ट टायम असो देवळा कडेन रातचो बी रावलो मागीर फर्स्ट टायम असलो एक्सपिरियन्स करून मागीर सकाळचो उठून मागीर हिंगा येयलो मागीर हिंगा येवन मागीर हिंगा विडो दवरपाचो. एक वर्ष जालें म्हणटकीर ते देवा पडले तो. एक वर्स जाल्यार पण जालें मागीर दुसऱ्या वर्सा दुसरो भुरगो. ओके. प्रत्येक वर्सा ते चेंज जायत रावता ते म्हणजे आमगे हिंगा हें आसा वांगड्यांची वांगडी म्हणून आसा. वांगडी ओके. प्रत्येक वर्सा ते प्रत्येक वांगडा प्रमाणे आनी प्रत्येक जोरवेचेर वचून ते एक देवाक मान केलो कडेन आसता.
एक देवस्थान मोठे आणि आयज आम्ही पळयता हो एक प्रसिद्ध गडोत्सव जाका आमी शिडियोत्सवय म्हणटात. खरी म्हणल्यार ही जात्रा 5 दिसांची आणि ही सुरू जाता पयली दिवजाच्या उपवासान आणि दिवजाचो उपवास हो आसता अंदू वर्सा 20 तारखेर आयिल्लो. मागीर 21 तारखेर दिवज जातात, तशी 22 तारखेर मागीर गड्याचो उपवास आणि आज हे गडे आणि हे गडे जाता आसतना आमच्या देवस्थानात रथ आसा. सो 3 राती 3 रथ जातात. तातूंत पयली राती एक जाता तो विजय रथ आसता, दुसरी राती आसता तो तुगेलो सिंह रथ आसता आणि मागीर तिसरी राती व्हडलो रथ म्हणल्यार तो राती जाता. आणि वैशिश्ट म्हणल्यार हे लाट आणि ह्या लाटा वयलो गडो हे लाट 2 कडेन जाता. एक देवी बाळ्ळिकान्नीच्या देवळा समोर आणि दुसरे आसते देव गुणेश्वराच्या देवळा समोर. सो वर्साक एक लाट हाडटा आमी कामणा ह्या गांवांत आणि हांगा आमचे महाजन आसात ते सगळे अरेंजमेंट लाटाचे ते करतात. मोठे गाजत वाजत हे लाट कामनासून अण्णे हाडटात. अण्णे हाडून ह्या लाटाची पुजा जाता. लाटा मुखार बरी मोठी सांगणी जाता. कोणाकय तर कितें देवा कडेन मागचें आसत जाल्यार ह्या लाटा कडेन तांणी येवन सांगणी करची पडटा आणि ही सांगणी जातकीर वाजत गाजत हे लाट हांगा हाडटा मागीर ते हांगा चडयता. सो हे नवी लाट आसता. त्याच प्रमाणे पोरू जे लाट हाडिल्ले ते आमी वर्सभर तळये उदकां घालून दवरतात आणि ते लाट काडून मागीर गुणेश्वरा देवळा समोर वयर काडली जाता. आणि देवाची 2 गडी असतात तांकां फाटी तोपता पळय. सो ह्या दोनूय गाडी असतात ते एक ह्या लाटाचेर आणि एक दुसरी लाटाचेर म्हणजे कुठले देवळाचेर अशी दोन्ही लाट हे करतात हांगा. तांचे मागीर गौरव आसता. आमचे भावीक गेस्ट कोण आसा ते आमगेर सगळे येतात आणि फाल्यां मागीर गुलालोत्सव आणि रातचे मागीर गाराणी जाता म्हणजे सांगणी जाता देवी मुखार. बाळ्ळी जो गांव आसा त्या गांवांत जवळ जवळ 1000 वर्सां परस चड इतिहास लाभलेलो आसा आणि कदंब काळांतल्या पुराव्यानुसार ह्या गांवचो आमकां इतिहास कळटा. खरें म्हळ्यार झाडां भितर जी दैवी शक्ती आसा ह्या दैवी शक्तीचो चमत्कार जो आसा मनशाक पयलीं सावन आकर्शण करीत आसा. आणि महाराष्ट्रांत जशी बगाडाची परंपरा बावधन पासून चिपळूण ह्या सगळ्या भागांनी पळोवपाक मेळटा त्याचोच एक प्रकार जो आसा तो आमकां शिडियोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान बाळ्ळी गांवांत मेळटा पळोवंक. आणि बाळ्ळी गांवांतलो हो जो उत्सव आसा हो हांगासल्या सगळो जो समाज आसा तो एकसंग रावन हो उत्सव मनयतात आणि वेगवेगळ्या गांवचे जे ह्या देवस्थानाशी संबंधित महाजन वांगडी आसात ते सगळे तितून सहभागी जाता. आणि एकंदर एक समृद्ध इतिहास जो आसा तो आमकां ह्या परंपरेंतल्यान पळोवपाक मेळटा. देवूळ जर पळयलें जाल्यार लक्षांत येतालो की कितली समृद्ध इतिहासाची परंपरा सामाजिक आणि सांस्कृतिक अनुबंध आसा तेचें दर्शन आमकां थंयच्या वीरगळांत मेळटा. हांगासले लोक वीर असले आणि तेंच्यांनी आपल्या अस्मिते खातीर आत्मसमर्पण केले ते सगळे आमकां ह्या गांवांत पळोवपाक मेळटा. ताका लागून हो दक्षिण गोंयांतलो एक म्हत्वाचो केंद्र आसलेलो बाळ्ळी हो जो गांव आसा तो उत्सव आसा